भाऊ रिहॅबिलिटेशनच्या पेक्षा हे जोडप पळय न्ही तेणी दॅट इज इजी. पण त्याचं मागीर एकदा कितें करचें पडटलें की तेजो परिणाम कितें जातलो तेजो विचार करपाक जाय. तो एक विशय आसा कित्याक मागीर आमी हांगा दॅट इज तो बरो व्हडलो एकूच युटर्न जावन वयतलो तो. कितें जाला हें आतां बंद मायनींग जाल्ल्याक प्रॉब्लेम हो चड जाला. ते कितें जाता तें उदक उरता न्ही थंय स्टॉक जावन आनी पयर म्हणना पळय ती पिठो दोगी जर समज जर फुटली जाल्यार अख्खो वयतलो गांव. दोन पीठ सर आणि त्याची मेंटेनन्स सर सद्याक जायना. ते लास्ट टायम ते कितें करताले ते मेंटेन करताले ते पिठा तेजो लेवल सांबाळटाले आनी तो जर तात लेवल सांबाळटा गिमान ते उदीक कंप्लिटली खाली जावन तितल्या लेवलाचेर येतालो. आनी आतां कितें जातलें टोटल हें करचें पडटलें पीठ फुटत जाल्यार गांवची सरी घरां सगळें वयतली. एक तुका म्हणजे डिसिटींग करून जशें पळय आतां अध्यक्षान सजेस्ट केल्लें तशें ते हें जर काडलें जायत न्ही वयर आनी 2 मिटर म्हणजे तुमी सांगता कशें करून समज जर तो विशय जर समज जॉयन करपाचो अशें जर समज जर जालें जायत न्ही जाल्यार तो डिटेल स्टडी करून तें कशें आसा तें फास्टच तें जाल्यार आमी जेन्ना ते पयशे हाडूंक उदक आसा ही न्हय नॅचरल ती. ते सगळे बाकीचे सारासर विचार केल्या शिवाय सोल्युशन ताका कठीण आसा सांगप. पूण एक प्रायमरी सामकें सोल्युशन कितें आहा की सादारण एक पेरिफेरीची जी पळय न्हंयचे कडेची जी घरां आसा 25 ती एक तरी कशें आसा की शिफ्ट करून तांकां रिहॅबिलिटेट करपाचें. दुसरी गोश्ट सारकें प्रॉपर ताका पावसाचे पयलीं डिसिटींग जावप सामकें अत्यंत गरजेचें आसा. पयलीं लोक कितें करताले पयलीं लोक न्हंयचे रेंव बिव काडटाले आनी तें कळनालें. तिसरी गोश्ट जी मायनिंगाची पिठां आसा ऑलरेडी ती सामकी ओवरफूल जाल्ली आसा. आनी अशा पद्दतीन आमी कशें आसा की एक प्रायमा फासी आमचे तकलेन येयल्लो एक विशय कसो आसा की थंय समज त्या न्हंयच्या दड्यान जो पयर रस्तो थंय समज एक रिटेनिंग वॉल 2 मिटर हायटीची समज जर आमी केली थोडोसो रस्त्याचो भाग वाडोवन बिडोवन जाल्यार त्या सायडीच्यान जें पळय उदक येता तें भायर वयतलें काय कितें. आनी जशें सीएमान जर सांगलां की आमी नद्या जोडणी जर केली जाल्यार ही न्हंय समज जर त्या न्हंयच्या न्हंय वरान समज जर कनेक्ट केली अशें म्हणजे वेगळे वेगळे पर्याय आमकां पळोवचे पडटले. आनी हे पर्याय पळोवपाक कितें जालें की आमकां अलर्ट केल्या निसर्गान की पयलीं जशें पळय आरामशीर पावस पडलो म्हणटकीर कांयच कटकट नासता आनी पळय न्हिदताले तशें ना की पोरूच्या ह्या प्रसंगान सगळ्या लोकांक अलर्ट केल्लें आसा की तुमी योग्य जागो सोदा नाजाल्यार योग्य पर्याय सोदून तेजी मॅनेजमेंट करा. अशें आतां एक 2-3 तुमचो विशय जे पळय सांगले तितल्यान सगळो पूर्ण विचार केल्लो वयतलो. सरकारूय पॉझिटीव आसा. माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतूय हांगा पोरूंय येयल्ले अंदूय येयले आनी त्या कोतान कशें आसा की हो भाग जो पळय आसा न्ही तो बेजिकली कसो आसा की सगळो हो ट्रायबल भाग आसा. ट्रायबल डिपार्टमेंटांतल्यान कितें करप शक्य आसा हेजेर सुद्दां सगळे विचार केल्लो वयतलो. धारबांदोडा पंचायत क्षेत्रांतल्या दावकोंड गांवांत दर वर्सा म्हणजे पावसाच्या पुराचो भंय हो दर वर्सा उरपाक लागला. फाटलेय फावटी जेन्ना दावकोंड सगळ्यांत व्हडलो फटको जर खंयसर बसलो म्हणजे ऑलमोस्ट 90% घरांनी उदीक गेल्यार तें दावकोंड गेलें. न्हंयचें उदीक कंप्लिटली डायवर्ट जावन गांवांत येता. हांव पोरूय बी म्हणजे पोरूय हांव येवन गेल्लो आनी ऑलमोस्ट सगळें पळयल्लें. पुणूय म्हाका आमदार बाब जो गणेश भाऊ हो कंटिन्युअसली पयर उदीक वाडला तेन्नाच्यान म्हाका कंटिन्युअसली फोन करीत आसलो. आमचे WRD फायर पुलीस पर्सनल सगळे येवन हांगासर पर्सनली मॉनिटरूय करताले. गांवच्या लोकांची सेफ्टी ही आमच्या नुसार फर्स्ट आशिल्ली तर ती प्रायोरिटी दिवन आमी पळयताले. अंदूय एक भितरल्या 4-5 घरांक ऑलमोस्ट उदक येवन तेकले टच जालें. आमचो माजी सरपंच हे सगळे बाकीचे हांगासले भुरगे हे सतर्क रावन त्या उदकाचे बाकीचे सगळे मॅनेजूय करताले. पण आमकां हेजेर परमनंट सोल्युशनाचेर वचपाक जाय आनी परमनंट सोल्युशनाचेर वयतले आसत जाल्यार ताजेर आमचे WRDची टीम आनी बाकीचे सगळे म्हणून स्टडी करून कितें तरी एक परमनंट म्हणजे फक्त रिटेनिंग वॉल काडप आनी हाजेर सोल्युशन जावचें ना. दर वर्सा पावसान उदकाचो जर फ्लो पळयत जाल्यार दर वर्सा हो तसोच भंय उरतलो. ताजेर कितें तरी आमदार आनी बाकीच्या गांवांतल्या लोकांक विश्वासान घेवन एक परमनंट सोल्युशन काडपाचें आमी विचारान आसा.